आमकां दोतोर म्हटल्यार फक्त लोक सेवेपुरतीच पळयना, पण कितलेशेच तुम्ही दोतोर लोकांचो एक विश्वास जावन आसलेलो आसा. म्हणजे कितें, फाल्यां दोतोर दयानंद रावान सांगले तूं अमक्या हॉस्पिटलांत चल, मदीं वाटेर कितलीं हॉस्पिटलां आसूं, दोतोर दयानंदान सांगले 20 वर्सां आमकां तो पळयता, तो सांगता तेच खरें. म्हणजे इतलो विश्वास आसता. म्हणजे कोणीय दोतोर आसूं ते. दोतोर पंडितान सांगले ना ना तूं अशें रेटिना तुका जाला, तूं अमके कडेन वचून त्याची एंजिओग्राफी करपाक जाय, डन इट इज. म्हणजे आमचे ती सोसायटी इतलेच. आनी आमी सदां दोतोर आमी कितें संस्मता आमकां सदां की वी आर द क्रीम ऑफ सोसायटी. म्हणजे आतां तरी ओके, आतां तरी भुरगे कितें पयले दुसरो आयलो, आमच्या टायमार कितें आसलें, आतां दोतोराच्या टायमार दिनेशाच्या टायमार बी जे पयले कोण 12th टॉपर येतात न्ही ते जेम्स, मागीर ते लिस्ट सोंपले काय मागीर इंजिनियरींग अशें आसलें. आतां तरी ना, केन्ना टॉपर येता तो IIT वता, MBA वता, सो तो आसलो. सो इमॅजीन आमकां लोक कितले मानता. वी आर द क्रीम ऑफ सोसायटी. आज हांव तुमच्या कडेन उलयता, दोतोर म्हणूनय उलयता, आमदार म्हणूनय उलयता. आनी आमदार उलयतना तुमकां खरें सांगता, म्हाका केन्ना असो म्हणजे आउट ऑफ डॉक्टर्स तुमच्या कडेन उलोवंक ना, कोणाय कडेन उलयलें डॉक्टर टिचर उलयलें, कोणी फोन केलो जाल्यार. पण आज हांव उलयता, हांव तुमकां खरें सांगता, हांव तुमकां सगळ्यांक म्हजी फॅमिली कशी मानता. कित्याक तुमकां खबर आसा जी म्हजी भावना किंवा म्हजे इश्यूज एज अ डॉक्टर म्हणजे तुमकां खबर आसा, म्हजी लेवल ऑफ म्हणजे जे वेवलेंथ विचारपाचो हे तुमकां खबर आसा. सो तुमकां दिसता जेन्ना मतदारसंघात खंयचो इश्यू तुमकां दिसलो जाल्यार जाल्यार तुम्ही म्हाका स्वताचो फॅमिली मेंबर म्हणून समजात. आनी आय एम रेस्ट बी एश्युअर्ड, म्हाका दिसता हांव म्हणजे दोतोराकच न्ही, मतदारसंघातल्या खंयच्याय मनशाक केन्नाय फोन केला हांव केन्ना ना म्हणना. म्हजे भशेन जाता ते समजून करता. आय एम ट्रायिंग माय बेस्ट. व्हड आयज सोहळा घडोवन हाडल्या कारणान हांव तांकां खरोखरोच धन्यवाद म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक खोशी दिसता की दोतोरान सांगला की डॉक्टर ही जे तुम्ही सगळे हांगा जमल्यात ती आपली फॅमिली म्हणून, आणि तुमचे कितें बाकीचे कितें सुख दुःख आसा भितर आमी सगळे जाण तुमच्या बरोबर आसतले हेची ग्वाही दिवपा खातीर हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. फेलिसिटेशन हे एक फक्त एक इट इज जस्ट टोकन ऑफ लव आसूं शकता, पण तेच्या फाटल्यान भावना आसा की आमी तुमच्या फाटल्यान आसा आणि एज अ फॅमिली तुम्ही आमच्या बरोबर रावतले अशी आमी अपेक्षा करता. आणि ह्या प्रोग्राम घडोवन हाडल्या खातीर हांव डॉक्टर चंद्रकांत